विजेच्या बाबतीत सगळ्यो पंचायती आणि नगरपालिका स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। सौर ऊर्जा प्रकल्पांतल्यान सांखळे पालिकेक 30 केवी वीज मेळटली। उरिल्ली वीज ग्रीडाक दितले आणि पालिकेक ताचे पैसे मेळटले। देखून सांखळे पालिकेकडल्यान प्रेरणा घेवन हेर पंचायत तशेंच पालिकांनी अशे प्रकल्प उबारून कार्बन मुक्त संकल्पनेक योगदान दिवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। सांखळे पालिकेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे बिरेस्तार मुख्यमंत्री सावंतान उक्तावण केले। चेअरपर्सन बाय सिद्धी प्रभू आणि बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स हांचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमी जे सातत्यात म्हणटा की विजेचे बाबतीत सगळ्यो पंचायती आणि म्युनिसिपालिटी ह्यो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। सांखळे म्युनिसिपालिटीन इनिशिएटीव घेतली आणि तांकां लागपी पावर जी आसा ही सोलार रूफटॉप पावरीचेर तेंच्यांनी जनरेट करपाचो इनिशिएटीव घेतलो, ताचें हांव तेंचें अभिनंदन करता। असोच इनिशिएटीव सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आणि म्युनिसिपालिटींनी घेवचो आणि सोलार रूफटॉप बसोवचो। आमी कार्बन नेट इमिशन 0 2050 हाजो टार्गेट आमी दवरला, तो झिरो करपा खातीर वेरियस इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा। म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव जर घेतले जाल्यारूच कार्बन इमिशन नेट झिरो जावपाक शकता। सगळ्या पद्दतीचे काउन्सिलर्स आनी हांच्यांनी अशी इनिशिएटीव घेवची ह्या सगळ्यां कडेन